आम्ही फोंड्या शारान आसात. गोमंतक आनी यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क ह्या संस्थेच्या वतीन आमी फोंड्या आयल्यात फोंडेच्या तरुण भुरग्यांची राजकीय मतां समजून घेवपाक. आमी हाज्या आदीं म्हापशे गेल्यात, आमी हाज्या आदीं पणजे गेल्यात, मडगांव गेल्यात आनी आमी त्या विद्यार्थ्यां कडेन उलयल्यात. विद्यार्थ्यांची वेंचणुके विशीं उमाळशी कितली आसा, राजकारणांतली तांची जाण कितली आनी लोकशायेची ती भुरगीं कदर कितली करतात हें आमी जाणून घेतात. आनी स्वाभावीकपणान वेंचणूक तेंकल्या आनी कांय दिसां भितर वेंचणूक जावपाची आसा, मतदान जावपाचें आसा. अशा वेळार ही भुरगीं कितें विचार करतात, तांचें मतदान करता आसतना गोंयचो विचार तांच्या मनान आसता काय कितें हें आमी आतां समजून घेवया. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव चैतन्य उत्कर्श प्रभू बोरकर. हां, तर म्हाका चैतन्य सांग, तुज्या नांवान चैतन्य आसा, तुका गोंयच्या राजकारणान चैतन्य दिसता? सद्या तशें पळोवपाक गेल्यार सगळें खतखतें जालां आनी आजच्या युथांक सामकें अशें म्हणल्यार कळना, तांकां एक बरो लिडर जाय, म्हणजे असो शिकिल्लो असो आनी जो युथाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता असो. व्हेरी गूड. म्हाका एक सांग, गोंयान भितर अशे तरेचो लिडर आशिल्लो हाजे पयलीं केन्ना, की जो युवकांचे प्रश्न जाणा, युवकांचे प्रश्न सोडोवपाची ताचे भितर एक उमाळशीक आसा, असो एक तरी लिडर तुका लक्षांत आयला? म्हाका जाल्यार आजून जो मनीस सदांच त्या तोंडान म्हणटाय पूण केन्ना आपणाय कोन्यान केन्ना करून दाखयलो ना. गूड. म्हाका तूं सांग, गोंयान भितर तुका असो कोण लिडर दिसता जाणें युवकांचे प्रश्न सदांच लक्षांत घेतल्यात, विधानसभेन मांडल्यात, ताचे कडेन फायट केल्या? पळय सर, तशें पळोवंक गेल्यार सगल्यांनी बरें आनी वायट आसतात, बट नॉर्मली हाज्या पयलीं आमचो पयलींचो एक्स फॉर्मल आमचो CM आमचो आसलो तो मनोहर भाई पारेकर, तेमी खूब बरें काम केल्लें. मनोहर पर्रीकर एक नांव आयलें. तुमकां अशें नांव कोणाक सुचता मनोहर पर्रीकर सोडलो जाल्यार? तशें पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट आमचो CM जावन गेल्लो भाऊसाहेब बांदोडकर, तेणेच ही सगळी स्कॉलां बांदली, स्कुलां बांदल्या. सो तेणेच एक आमचें अशें चिंतलेलें आनी तेन्नाच्यान तुमी सुद्दां जे शाळेन बी वचोन मागीर कॉलेजीन वचोन अशे बरे बरे पोस्टार पावले. ताका एक विजन आशिल्लें, पूण तें आतां खूब म्हणटा भाऊसाहेब बांदोडकरान तूं म्हणटा खरें, एक शैक्षणीक बुनियाद गोंयची घाली, कळटा. पूण म्हाका जाय तें अशें की आयच्या तरुणाचे, फाटले हांव 10 ते 15 वर्सांचे उलयतां, तरुण तांचे खातीर ऑपॉर्च्युनिटी आसात काय कितें? ह्या ऑपॉर्च्युनिटीक फुडें व्हरपा खातीर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स तांचें कौशल्य वाडोवपा खातीर, स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर अशें कितें आसा आमचे कडेन? तशें पळोवपाक गेल्यार हे 10-15 वर्साक शिक्षणाचें अशें वेगळें अशें कांय जावना. आतां म्हणटात फाटलो सरकार म्हणटालो एज्युकेशन पॉलिसी न्यू हाडटले, न्यू करपाचे आसात, पूण ती केन्ना स्टार्ट जातली आनी कशें स्किल्ड अनस्किल्ड कशें ते सेपरेट करून केन्ना करतले तें आमकां सद्याक पळोवचें पडटलें. पूण सद्याक तरी तशें कांय जावना अजून. म्हाका तुमचे कडल्यान म्हाका कांय प्रश्न जाणून घेवपाचे आहा. पॉलिटिक्स म्हणल्यार अशें एक विचारांचे विचार आसपाक जाय, प्रत्येक मनशाक विचारांनी खेळपाक जाय. अशें न्ही की हाजेर जातीचेर राजकारण केलें मागीर फक्त दुसऱ्याक अशें दोश दिलो, तशें न्ही, तर विचारांचेर राजकारण जावचें. कोण सांगू शकता, वा तूं सांगू शकता म्हाका, पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें? पॉलिटिक्स म्हणल्यार बेजिकली आमी लोक आमचो एक नेतो म्हणून एक आमी सिलेक्ट करतात, जो लोकांकूच खातीर तेणे फुडें सरपाक जाय, लोकांकूच खातीर तेजे विचार आसपाक जाय. आतां सद्याक एट प्रेजेंट पॉलिटिक्स हें जाल्लें आसा आपलें करंट हें म्हणल्यार आपले स्वताचे स्वार्थीक पॉलिटिक्स हें तेंच सद्या. पॉलिटिक्स म्हळ्यार आत्मकेंद्रीतपणां, पॉलिटिक्स म्हळ्यार हें, पूण पॉलिटिक्स म्हळ्यार तें न्ही. तुका दिसता पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें? तरुणा कडेन पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें हाचो अर्थ खबर आसपा जाय. तें कितें तें सांग. तुमकां एक सांगता, जेन्ना हांगा पोर्तुगीज आशिल्ले तांचे विरुद्ध लढो चलतालो, स्वातंत्र्य सैनीक भाग घेताले, तेन्ना ताका म्हणटाले की सांग तो पॉलिटीक करता. जो कोण पोर्तुगीजाच्या विरुद्ध, ब्रिटिशाच्या विरुद्ध आंदोलनान भाग घेता, लढ्यान भाग घेता, ताका पॉलिटिक्स करता म्हणटाले. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? पॉलिटिक्स म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप. ही आमची भूंय, हे भूंय बरें राखपा जाय, ह्या भुमीचें संरक्षण जावपा जाय, ह्या भुमीन बरे प्रकल्प येवपा जाय, तरुण भुरग्यांच्यो आशा आनी आकांक्षा पूर्ण करपी म्हळ्यार राजकारण. आनी तें राजकारण लोकांच्या मनांतले विचार जाणून घेवन, लोक जशे विचार करतात तांचे परस फुडें वचून तांकां योग्य दिशा दाखोवप आनी अन्याय जो पळय जाल्लो आसा लोकांचेर तो पयस करप. बरें, म्हाका एक सांग, वॉट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मिन्स की तुका एक रायट आसता वॉट एवर यू वॉन्ट इन युअर फ्युचर ऑर इन युअर स्टेट or in your country, you can do it, you can pursue it like a future or anything. डेमोक्रेसी म्हणल्यार हेंच की वोटर्स आसात, वोटर आमचे लोक आसात, तेंचे रायट्स
त्यांचे जो हक्क आसा तेजे खातीर डेमोक्रेसी म्हणजे सामकें सिंपल सांगपाचें म्हणल्यार आमकां कितेंय करपाक म्हणल्यार फ्रिडम आसपाक जाय, फ्रिडम टू स्पीच म्हणल्यार कसलोय कितेंय जर आमकां कितेंय करपाक जाय, आमकां कोणें आडोवपाक जायना, कसलेंय ते बाबतींत पॉलिटिकल जावं एज्युकेशन जावं. डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट म्हणल्यार सारकें लोकांक जो रायट मेळ्ळो आहा तो रायट परफॉर्म करूं मेळो जाय. आमी डेफिनेशन शिकल्यात लोकांनी लोकां खातीर चलयल्लें सरकार आनी लोक आपल्या मदली लोक जिखून दितात ते लोकांक जे पळय कितें जाय तांचे आशा आकांक्षा उत्फर्के हे जाणून घेतात आनी ते प्रमाण ते सरकार चलयतात आनी लोकांक फुडें घेवन वचपी सरकार जे खरें डेमोक्रेटीक सरकार अशें मानतात. तो म्हाका आतां एक सांगात ह्या वेंचणुके बद्दल तुमच्या मनान कितें कितें विचार आसात? ही जी पळय आतां 14 तारखेक मतदान जावपाचें आसा, तूं सांग म्हाका तुवें ठरयलां कोणा वोट करतले? सगळ्यांनी ठरयलां? बरें, तूं जेन्ना वोटींग संदर्भांत ठरयता की आपूण अमके हाका वोट करतलो, तूं आमकां सांगनाका कोणा वोट करतलो, पूण तूं म्हाका हय मिन्स तूं कशे तरेन ठरयता? हांव म्हणल्यार जो लोकां खातीर असो काम करता, जो लोकां मदीं येता ताका आमी सदांच वोट करप म्हणल्यार हांवें वोट करप अशें दिसता म्हाका. जो लोकांचे प्रश्न मांडून घेता आनी जो म्हणल्यार आतां कोवीड टायम जालो तो मनीस ताका धांवला, जो ताका पावला, सो ताकाच हांव म्हणल्यार म्हाका जाय जो हांव मतदान करूंक वयतलो तो मनीस म्हाका सदांच आमचें चिंततलो जावं आमचे जेन्ना आमी ताका म्हाका जाय की आमकां जे आमगे यूथ मोस्टली आमी चयताय की आमी सदांच युथांक आमी शिकताय पूण शिकोन जाय म्हणटकच आमकां जॉब्स मेळना म्हणटकच आमी जायते आमगे आतां कंपनीचां गेल्यार कंपनीचां काटाय इन्सर्च जो आतां आमी जॉब इन्सर्च म्हळ्यार आतां फाटल्या दिसान पासून हांव जेन्ना कामाक वयतालो तेन्ना पासून जाय जाण येताले एप्लाय करताले पूण ते आमकां गोंयकारां अशें आमकां चिंतताले हांव तुका तें विचारना, हांव तुका विचारता सी एक लक्षांत घेयात गोंयान भितर एक प्रॉब्लेम जाला. तो प्रॉब्लेम असो की सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय आनी गव्हर्मेंट जॉब कित्याक जाय? काम करपा नाका. मागीर आतां समजा 9:30 जॉब स्टार्ट जाता, कोण 9:30 येना, 10 वरांचेर येयले कांय कोणाक पडना. एकाक जेवपाक सुटी आहा, एकाक 12:30 लोक गेले, मागीर जे घरा जेवून परत येवपा जाय न्ही 2:30 ते 2:30 4 आयले, मागीर 5:30 5:45 सुटपा जाय, ते 4 गेले घरा. काम करपा नाका, कितें काम करपा जाय? सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय. सो जॉब हांव म्हणटा गोंया भितर अनएम्प्लॉयमेंट नाच, बेरोजगारी नाच, कारण लोकांक हार्ड वर्कींग गोंयांक करपाचेंच ना. लोकांक कशें आसा हो आपल्याक जायच म्हणून गव्हर्मेंट जॉब कित्याक सोदतात? आमकां अशें पयलींच्यान सिस्टमीन असो दाखोवन दिला की आमकां अशें गव्हर्मेंट जाल्यार अशें न्हिदपाक वचपाक टायम मेळटा, बेगीन वचपाक टायम मेळटा, लेट वचपाक टायम मेळटा. हे सिस्टमान अशें 10-15 अशें आतां हे 10-15 वर्सांनी चड जाला. आनी कित्याक चड जाला? मेन म्हणल्यार सॅलरी तेंची 7 पे लागतरी तेंची अशी सॅलरी वाडली जे असो प्रायवेटान आनी हितून मेजर डिफरन्स कितें? सॅलरीचो. सो भुरग्यांक कितें जाय? सुशेगाद काम करून सुशेगाद बरो सॅलरी मेळटा. जर सिस्टम आमची जर सारकी आशिल्ली जाल्यार तेंचो इतलो डिफरन्स जावपाक जायनाशिल्लो. आतां सुद्दां आमकां भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब नाका, पूण जर आमकां सॅलरी कंपनीनी बरी मेळटा, जर आमकां सगळ्यांक सॅटिस्फाय करता असली सॅलरी मेळटा जाल्यार आमी कंपनीन वचपाक रेडी. हे जर असो जाता की आमकां गव्हर्मेंट जॉब नाकाच असो ना, पूण जांकां खरेंच काम करपाक सोदतले पळय तेच गव्हर्मेंट काम करपाक सोदतले वयतले. हांव एक गजाल सांगता, ती गजाल अशी की प्रायवेट इतल्यो कंपनी आयल्यात, इतल्यो हॉटेलां आमच्या गोंयान भितर 6-7 हजार हॉटेलां आसात. आज इतली इंडस्ट्रीज आयल्यात, कितल्योश्यो इंडस्ट्रीज आसात, तांकां जाय तो स्किल्ड लेबर मेळना. सो ते म्हणटा आमी भायल्यान हाडचें पडटा. हॉटेलान सगळे स्टाफ भायल्यान हाडला. कसिनो आसात, कसिनोन तुमी जाणात सगळे भायल्यान आयल्यात, मेजॉरिटी भायल्यान आसात. आतां हांव तुका मिडियाचें एग्जाम्पल दिता. आमी आतां मिडियान आसात, आमी गोमंतक आतां इतलीं वर्सां चलता, आमचो टॅलिविजन आसा, आमकां स्टाफ मेळना. आज मिडियान भितर बरे तरेन जॉब वेकन्सीज आसात, गूड सॅलरी, इफ यू हॅव सम शॉर्ट स्कील मेळना, पूण लोक येनात. कारण कितें सांग? व्हेरी लेस हॉलिडेज आनी ते म्हणटात की ना आमकां नाका, आमी बरे सुशेगाद घरा आहात. सो हांव म्हणटा अशें की गोंयकारांक काम करपाचें ना अशें तरेचो एक समज भायलांचो जाला. तुमी म्हणल्यार सगळें बरोबर आसा. आमी गोंयकार बेजिकली अशें जाला की आमच्या घरान बाबा तो गव्हर्मेंट जॉबाक वयता, चल तेज्या वांगडा तुजी लायफ सेटल आसा. प्रायवेट सॅक्टरान कितें जाता? तुजी जॉबाची सॅक्युरिटी आसना. गव्हर्मेंटाक तुका एकदां फिक्स जालो की तुका कोण हालोवपाक शकना, आनी प्रायवेटाक हय सेम. म्हणल्यार सुशेगाद तूं बस घरा, कामाक वचों नाका, लिवो मार, राव तूं घरा.
तूं कोण म्हणून आडोवपाक शकना ऑर आडोवपा जाय ते आडयना. जर तेणें तुका आतां जे हायर पोस्टाचेर आसता तेंची जबाबदारी आसता आपल्या अंडर कोण कामाक आसा ताका तुवें सारको वाटेर हाडपाची, पूण ते तशें करिनात. सामकें बरोबर. सो हातूंतल्यान एक आमच्यान निश्कर्श काडूं येता, गव्हर्मेंट पळय जॉब, सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय, प्रायवेट जॉब कोणा नाका. कारण प्रायवेट जॉबान भितर तुका केन्ना येतलो केन्ना वतलो, सेक्युरिटी ही जॉबान सेक्युरिटी. हांव सेक्युरिटी कित्याक सेक्युरिटी? काम न करता सेक्युरिटी, काम करता त्या मनशाक प्रायवेटवालो कित्याक काडटलो म्हाका सांग. काम जर बरो करपाक लागलो, तो जर बाकीच हाजे परस आउटपूट वाडयता, प्रोडक्शन वाडयता, ताका प्रायवेट मनीस कित्याक वाडटलो? वयल्यान सॅलरी तो जाय तितलो दिता न्ही. सो आमी गोंयकारांनी नांव पेड्यार करून घेतलां अशें तुका दिसना की प्रायवेटवालो जर आतां लोकांनी नांव पिड्ड्यार करून घेवना, सिस्टमीन आमकां अशी वाट दाखयल्या पयलींच्यान की गव्हर्मेंट जॉब. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां सांगता इंजिनियरींग लेवलाचेर जर BE केल्लो एकटो भुरगो आसा, ताका कंपनीन गेल्यार एक 15,000 नाजाल्यार 20,000 तुका स्टार्ट करची पडटा. पूण ताका जर TA पोस्टाक तेजी बेजिकूच 35-40 स्टार्ट जाता. सो तो जो डिफरन्स आसा पळय ताका लागून आमचे जे भुरगे आसात ना आमचे जे भुरगे आसात पळय ते डिप्लोमा करून डिग्री करून JEE नाजाल्यार TA पोस्टाक एप्लाय करा. कित्याक? बिकॉज ऑफ सॅलरी. ते कंपनीक लागून, कंपनी जर आमकां 40,000 दिताली ना कंपनी आमकां 20,000 दिताली आनी गव्हर्मेंट आमकां 20,000 दितालो जाल्यार हो केन्नाच जावचें नाशिल्लें की आपूण गव्हर्मेंटूच हें करता म्हणून. गव्हर्मेंट ती सिस्टम फेल्युअर, हें चुकता. गव्हर्मेंट म्हणल्यार मिनिस्टर्स भरतात पळय. हांव कितें म्हणटा जाणा, हांव तशें जाल्यार आतां इंजिनियरिंगाचें सांगलें म्हणून इंजिनियरिंगाचें वयल्यान सांगता. आतां कशें आसा, आमी इंजिनियरिंगाक वयतात तेन्ना एक ट्रान्सपरन्सी आसता कित्याक मेरिटाचेर वयतले म्हणून. मेरिटाचेर अशें आमचे नोटीस बोर्डार म्हणल्यार स्क्रिनीर आमचो रँक येत रावता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. आनी BEचे एग्जाम आसा तो तेजे वयल्यान तुमकां एक एग्जाम्पल सांगता. आतां आमची इंजिनियरींग कॉलेजीस आमचे कशें आसता, ट्रान्सपरन्सी आसता. म्हणल्यार आमी CET एग्जाम दिली थंय आमचे रँक आसतात 1, 2, 3, 4 आनी ते आमी एक्सेप्ट केल्ले आसा आनी हेजे पयलीं एक्सेप्ट करूंक येयल्ले आसा आनी फुडें करतले. कित्याक? हेजेर आमकां एक गॅरंटी आसा, आमी शिकले, आमकां जर रँक फर्स्ट मेळ्ळो, सेकंड मेळ्ळो, थर्ड मेळ्ळो, आमकां फर्स्ट सीट मेळटलें, सेकंड सीट मेळटलें, थर्ड सीट मेळटलें. पूण आमकां ह्या गव्हर्मेंटान म्हणजे आमकां कोण कॅन्डिडेट्साक आमकां अशें JEE TA पोस्टाक अशें करपाक मेळना. कित्याक? जर आमी अशी आमकां ट्रान्सपरन्सी जर दाखयली जाल्यार आमकां तेंच्या पांया फुडें वचपाक पडपाना. प्रश्न असो आसा की हांवें पळयलां आतां गव्हर्मेंट जॉब्स गव्हर्मेंटान दिले, हां, कितले लोकांनी कितले पेमेंट केलो आसतलो अशें तुमकां दिसता? हांवें अशें आयकलां की म्हणल्यार पळयलां की ज्या करोडांनी पयशे कोट्यांनी पयशे तांणी मागल्या एका पोस्टाक. जेन्ना हांवें म्हज्या इश्टांक विचारलें तेन्ना फ्रेंड्सांक विचारलें, ते म्हणपाक लागले की 8 लाख 7 लाख बीन मागल्या म्हणपाक लागले गव्हर्मेंट पोस्ट एप्लाय करपा लागून. एवरी पोस्टाक डिफरंट. म्हणजे LDC सेपरेट, मल्टीटास्कींग MTS सेपरेट, मागीर BE सेपरेट, BE केले सेपरेट, म्हणल्यार JEE TA पोस्टाक सेपरेट 25-30 लाख 35 लाख अशें कोण उलयता. आतां खरी गजाल खबर ना. 35 लाख म्हज्याय कामार पडले. एक सांग म्हाका, 35 लाख गव्हर्मेंट जॉबाक दिवपी लोक ते 35-40 लाख घेवन एक बिझनेस कितें स्टार्ट करनात? बिझनेस करप म्हळ्यार तूं दुसऱ्याक जॉब दिता. बिझनेस करप म्हळ्यार तूं चड जोडटा गव्हर्मेंट पोस्ट आनी बिझनेस तुज्या हातान न्ही. तूं जाय तेन्ना वच, जाय तेन्ना यो, हे तुजे कडेन आसा न्ही हे सगळें. सो बिझनेस कित्याक करना ते 35-40 लाख घेवन? कित्याक न्हू सर, पयलीं आमी गोंयकार पळय, पयलीं आमी वावराडी म्हणटाले, त्रास करताले. मागीर टॅक्नॉलॉजी खूब कितें येयलें, जे आमचें लायफ इजी केलां. तेन्ना आमचें मायंडसेट आहा पळय ते कमी जालें, मातशें लूज जालें. म्हणजे आमी तितलें काम करूंक लागना, म्हळ्यार सेल्फ डिपेंडंट टॅक्नॉलॉजी डिपेंड जाले आमी. तशें आतां कितें जालां ती आमकां दिसता पयशांनी सगळें काम जाता, पयशे येता. ते आमी इतलें मायंडसेट ना आमकां की हां हेच पयशे आपण त्रास केले, मातसो आनी हार्डवर्क घातलो आनी तो आमी हार्डवर्क डिसिप्लीन मेन डिसिप्लीन शेडला. म्हाका एक तुमकां विचारपा येता अशें, आमी पळयला लोक 35-40 लाख रुपया दितात, गव्हर्मेंट जॉब घेतात, कितले ते काम करपाक पूण कळना. गव्हर्मेंट जॉब अशे तरेचे पळय 40 लाख घेवपी पुलिसान किंवा इंजिनियरींग ते रोखडेच फुडल्या 5 वर्सांनी ते वसूल करपाक सोदतात. तातूंतल्यान करप्शन सुरू जाता. एक सांग, गव्हर्मेंट जॉब सारके पात्रता आशिल्ल्याच लोकांक मेळचे. गव्हर्मेंट जॉबान कसल्याच तरेचें करप्शन आनी वशिलेबाजी आसची न्ही. हाजे खातीर कितें करपाची गरज आसा? जेन्ना गुगल फॉर्म आउट करता तेन्ना एक सर्टन क्वेश्चन्स डिस्प्ले जाता. सो त्या क्वेश्चन एक पाटी आन्सर केलो म्हणटा ऑटोमॅटिकली तुका इन दी एंड आन्सर मेळटा आनी सांगता की अमक्या रायट जाल्यार अमक्या जाल्यार ऑटोमॅटिकली ती ट्रान्सपरन्सी उरता आनी तुकाय कळटा आपणाक कितले रायट जाले. गुगलच कितें जालें, गव्हर्मेंट कॅन स्टार्ट गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन. तें पारदर्शक, स्ट्रॉंग आनी वशिलेबाजी जावचें ना अशे तरेन गव्हर्मेंटान अपॉयंट करपाक जाय न्ही. सो म्हाका एक सांगात, तुमकां
तुमी आतां तरुण भुरगे, तुमी आतां कॉलेजींतल्यान जवळ जवळ पास आवट जातले, वोटींग करतले. तुमचे कडल्यान असो कित्याक डिमांड येना की तुमी वशिलेबाजी बंद करात, आमकां मिनिस्टरा कडेन पयशे दिवन जॉब नाका, आमकां बरे त्या लोकांक जॉब मेळपा जाय, अशें तशें कित्याक येना? तर हें कित्याक जायना, कारण हें जर जालें जाल्यार लोकांक तेंची गरज कितें उरली, तेंचे पांया कडेन वचपाची गरज कितें उरली, नाल्यार तेंचो पावर तांकां मेळना. लोक जर तेंच्या पांया कडेन गेले जाल्यार तेंचो पावर आसा, नाल्यार पावर ना तांकां. लोकांक जर तेंची गरजूच ना एकदां इलेक्ट करून हाडटगीर. आसपाचो प्रश्न वेगळो. प्रश्न आतां तुमकां कितें जाय, ती गरज तुमी वाडयतले काय गरज तुमी सोंपयतले? कारण निमाणें आमी तर सोंपोवपाक सोदतात. आमी आमकां अशें दिसता की आमची यूथ आसा पळय तांकां ह्या राजकारण्यांनीच हें करून दवरल्या, आपले हें करून दवरल्या, भितात लोक क्वेश्चन करपाक. एक राजकारण्याक जर तेणी त्या गांवांत बसून येयलो न्हू तो आतां कितें तरी सांगता, आपले कितें भाशणां सांगता, तेन्ना जर एक ताका गांवचो इशू घेवन एकटो भुरगो क्वेश्चन करपाक अशें ताका मनान दिसता, ताका खबर आहा आपल्याक सफर करता उदका खातीर, जॉबा खातीर, कित्या खातीर तर तो मनीस सफर करता. ताका दिसता की हें जावचें आनी ह्या मनशाक आपूण क्वेश्चन करचो, पूण तो भिता. तेजें कारण इतलेंच की ह्या राजकारण्यान तांकां स्लेव्स करून दवरलेले आसा. बायको तूं कांयच उलयना, तुवें म्हाका उलयल्लें जाय. जें कितें ही सिस्टम चल्ल्या, मिनिस्टर येता, आपल्यालेच कांय 4 लोकांक जॉब दिता, फुडले एक 4 जाण ताका 35 लाख रुपया दितात, तांकां जॉब मेळटा. ते जॉब घेतिल्ले गव्हर्मेंटान तुमची कामां जायनात, गव्हर्मेंट एफिशियन्सी वाडना. तुका कितें दिसता? आमचे मायंडसेट चेंज करपा पडटले पयलीं तर. आमच्या घरान पळयतात आसतले बाबा तांकां सायडीन आसा ताका गव्हर्मेंट जॉब लागला, तूं कितें करता, अशें जाता. सो खंय ना खंय हें चेंज करपाक जाय. बाय तूं शीक, तुजे कडेन कितें जाता तें तूं कर, अशें आसपाक जाय. जॉबच कित्याक? तुका बिझनेस करपाचो असो कित्याक दिसना? तुका जर सांगलें बापायन की हे 35 लाख रुपया वचून गव्हर्मेंट जॉब घे, तूं सांगपाक तूं कित्याक सांगना वचून की बाबा हे तूं 35 लाख तूं आसा मरे तुजे कडेन, आमी बिझनेस सुरू करूया. आपूण जरी चली आसलें तरी आपल्या भितर एक कापस्ताद आसा, तर आमी बिझनेस कित्याक करची न्ही? हय हांव करतलें. अशे तरेची चली आनी आज मुखार येवपाची गरज आसा. बिझनेस हें फकत चल्यांचेच क्षेत्र न्ही, सो फकत नोकरी कित्याक मागची? नोकरी मागना आसतना आमी बाबा बिझनेस करतले. कित्याक आजून गव्हर्मेंटान आजून आपणा युथा जे यूथ आहा स्टेटीन तांकां युथा आजून सांगलो ना बाबा केश कोन्न सारकी रायट डिरेक्शनान वचपाचें. फकत गव्हर्मेंटान ह्या सिस्टमान फकत गव्हर्मेंट जॉब म्हळ्यार एक देवा सारको जमान दिला. सो हे गव्हर्मेंटाक काम न्ही, पूण गव्हर्मेंटाक काम आसलेलें की बाबा युथा सारकी डिरेक्शन दाखोवपाक. वयच्यान सारकी गेल्यार तूं आपणाय लायफ साकार करूं पावतलो, वयच्यान गेल्यार तुगे लायफ सेट जातलें. हें आजून सिस्टमान आमकां दाखयलें ना. ताका लागून यूथ फकत जे आवय बापूय सांगताय गव्हर्मेंट जॉब सारके गव्हर्मेंट जॉबा हाटेच्यानूच ताका लागून धांवताय. जे गव्हर्मेंट तांचे गव्हर्मेंट हांवें पळयलां तांचे गव्हर्मेंट बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, सो ते तितके ते प्रमोट करना. जर तांणी चड तांकां फोकस जर करीत फाल्यां जर गव्हर्मेंट खंयचेय येत आनी जर त्या बिजनेस एक्टिविटीज ज्यो तांच्यो आसा सो तांकां जर हे प्रमोट करीत जाल्यार फाल्यां आमचे सारके यूथ तातूंत वतले. सर ही स्कील नात. हांव BSc करता सर. BSc केलें की अशें आमच्या घरान कितें जाता बेजिकली कोणाक खबर आसना आनी आमकां सांगपी ते खबर नाशिल्ले लोक आसता. ते आमकां सांगता बाबा चल आपल्याक आपूण अमको शिकलो ना म्हणून आपल्याक अमको जॉब मेळ्ळो ना. तुवें अमको शिकल्यार तुका तो जॉब मेळटलो. आपल्या टायमार आपूण 10वी जाल्लो जाल्यार आपल्याक तेन्ना हें आशिल्लें, पूण कसो तेन्ना ताका अमको जॉब मेळ्ळो, एक बरो पे मेळटा, आतां बरें लायफ सेटल जाला. तूं आनी मातसो बरो शिकलो तुका आनी मातसो बरो जॉब मेळटलो. पूण आतां आमी जें पळयता, हांव आनी एक 10-12 वर्सां फाटीं वयता तेन्ना इंजिनियरींग म्हळ्यार खंय तरी एक लेवल आशिल्लो. आतां तेच इंजिनियर जाता ते भुरगे 10-15 हजार पगार सुद्दां मेळना तांकां. असल्यांनी आमचो डेव्हलपमेंट सगळो आडून उरता. तुजें आवडलें, तुवें बरें मत मांडलें. तुमचे भितरल्यान एक लक्षांत आयलें, आमची पळय जी एज्युकेशनल सिस्टम आहा ती जाल्यार कालेबाय. एका तेंपार इंजिनियरिंगाक वताले कारण इंजिनियरिंगाक स्कोप आसतलो, तितल्यो सॅलरी मेळटल्यो. आतां इंजिनियरी चड जाल्यात आनी तांकां जाय तसलें शिक्षण दिवपी इंजिनियरींग कॉलेजी नात. अशा वेळार समाजाक फुडल्या 20 वर्सान कसले तरेची गरज पडटली, कसले तरेचे इंजिनियर जाय पडटले, कसले तरेची इंडस्ट्री आमी हाडपा जाय जी गोंयच्या लोकांक नोकरी दितली, कसले तरेचो आमकां टुरिजम जाय जातूंतल्यान गोंयच्या थळाव्या लोकांक नोकरी दितली. आनी म्हत्वाचें गोंयकाराची कल कित्या वरतीन आसा. गोंयकाराक सामकें 20 वरां काम करिल्लें आवडना. भायल्यान लोक येता ते सकाळीं पयलीं काम 9 करतात ते रातचे 10 मेरेन. आज खंयच्याय अस्तंती वेस्टर्न कंट्रीन वचत तांची ड्युटी जर 10 ते 5 आसत न्ही,
5:30 जर बॉसान तुका जर फोन केलो न्ही तो सुद्दां गुन्यांव म्हणटात. बॉसान 15 मिनटां लेट फोन करपा जायना. तागेली ड्युटी जर 10 ते 5 आसत 5 मेरेन ते कडेन काम करून घे. पूण हांगा तशें ना. हांगा भायल्या लोकांक कित्याक घेतात आनी ते कितलेंय काम करतात. तांकां कितलेय 20,000 जर समजा त्या पदाक जर समजा 5,000 जर फावता 2,000 दिल्यार ते काम करपाक तयार आसतात. ताका लागून गोंयकार फाटीं उरतात आनी सरकाराचें हाजेर नियंत्रण ना. कशे तरेची जॉब आसच्यो, कशे तरेचे स्कील आसचे, त्या स्किलाक कितले सॅलरी मेळची आनी त्या मनशाक एकूण ताजी थंयची पळय जी कितें सिस्टम आसा त्या मनशाक कशे तरेन नोकरेन ताका जे कितें लाव मेळचे तशें कसलीच सिस्टम गोंय सरकार करूना. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमा अंडर दवरलो आनी केन्ना कंपनी पासून काम करून जावं गव्हर्मेंट आतां फाटल्या दिसांनी म्हज्या इश्टाचे तेका हें सांगतालो की ताका इतले वर्स जाली आतां म्हयने जावं 6 म्हयने जाले ताका अजून बसी पेमेंट मेळना म्हणटालो. पूण जो पेमेंट पासून अजून टायम टू टायम पडना कित्याक तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टमा अंडर दवरलो आहा. ह्याची मनशां तरी आयज तरी खंय तरी पर्मनंट केलो जाल्यार तेंगे फॅमिली बरे भाशेन चलोवंक शकता. कित्याक एक कट ऑफ मोठी आहा की 45 इयर्स जाले म्हणटकूच उपरांत तुका कांय करूं मेळना. सो एक पाट तूं 45 पासून तर कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टमा रावलो आनी त्यो कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम बंद उडयली जाल्यार ते खंय रावता मुखार. म्हाका तुमी खरें सांगता फोण्या तुमी भुरगे बरे उलयतात. तुमची मतां सामकी आयकुपा सारकी आसात. इतलीच न्ही तुमचे भितर एक धडाडी आसा ती पळोवन म्हाका सामकें बरें दिसलें. म्हाका एक सांगात ह्याच प्रश्नाक फुडें व्हरता आसतना एज्युकेशनल सिस्टम ह्या राज्याक कशी आसची. आमच्या तरुणाक हांवें पयलीं तुमकां सांगलें पळय आमच्या तरुणाची दिशा कितें आसपाक जाय असो विचार करपी राजकीय पक्ष गोंयांत आसा अशें दिसता. हय राजकीय पक्ष आसा पूण इफ जर तांकां चान्स दिलो जाल्यार फुडें तें जावं शकता. कारण आज आमी पळयलां जाल्यार सामकीच एज्युकेशन सिस्टम बरो पक्ष म्हणून आमी जे ताका निवडून दिलो तोच सामको घाणयत रावल्लो आसा. सो आतां आमी दुसऱ्या पक्षाक चान्स दिवपाक जाय आनी आमची एज्युकेशन सिस्टम बरी करपाक तूं बदल सोद. म्हाका जाल्यार दिसता जो आमकां सरकार जाय जो सदांच युथा सदांच एम्पावर करूं चिंतलो आपणागे टर्मा भितर आनी सदांच एक रायट डिरेक्शन दाखयतलो ह्या युथा. तूं बाबा हुंयच्यान गेल जाल्यार तुगे लायफ सेट जातलें. सो हे प्रेजंट जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसना कित्याक सगळे आपणायले पयलीं चिंत्ताय आनी युथा केन्ना तेणें चिंतलो ना. युथा तरी चिंतलो जाल्यार आयज खंय तरी आमगे यूथ आजून बेकार उरपाना आसलो आनी खंय तरी गोंय सोडून भायर स्टेटी वचपाक चिंतपाना आसलो. आतां कशें आसा तुमी पक्षाचें म्हणलें पक्ष असो आसा काय म्हणून पक्षाचेर आतां कितें आसा म्हणपाक भंय दिसता आनी ना म्हणपाक भंय दिसता. कित्याक फाटले 5 वर्सां आमकां पक्षान आमकां बरें दिसता म्हणून आमी BJP काडले. 10 वर्सां जालीं BJP काडले. कित्याक BJP काडलो आमकां BJP कितें म्हणटा तें पडटालें. BJP अशें हें चेंज करूया तें चेंज आनी तेंच्यांनी अशें सांगलें म्हणून आमी भुल्ले तांकां आनी आमी केलें. पूण आतां पळयल्यार तशें जायना. सो आमी पक्षाचेर उतरांचेर वचत जाल्यार आमी 5 वर्सां परत फेल जातले म्हणून भंय दिसता. सो आमकां पक्षाचे हेजेर परत वचपाचें ना. आतां आमकां पळोवपाक जाय जो आमकां मतदारसंघाक कसो एक मनीस जो विजनरी आसा तेजें कशें मत आसा तेजें व्यक्तित्व कशें आसा. आमकां पक्ष सद्याक नाका. आमकां सद्याक इंडिविज्युअल जाय. आमी मेन म्हणल्यार आमी गोंयकार चुकल्या खंय जाणा. आमी तो पक्ष म्हणून पळयतात. तो पक्ष खंयच्यान आसा म्हणल्यार हय ते पक्षाची तत्वां आनी हें थोडे लोक पळयता आसतले हो रिलिजनाचेर हें थोडे आनी कितें. सो हांगा कितें आसा गोंयकार म्हणून कोण आजून एकठांय जावपाक येयले ना आजून पर्यंत. हांव न्ही खूब कडेन भोंवता आनी खूब तरूण लोक RGPचें नांव घेतात. म्हाका एक सांग RGP रेवोल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही पार्टीचो सिंबॉल कितें की RGचें खंयचें तत्व खंयचो प्रोपागंडा किंवा खंयचो तांचो निकश खंयचो तांचो स्लोगन तुका आवडटा. पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन ओन्ली. म्हाका असो कांय फायदो ना बट तो कितें करता पळय ते लायक तो करेक्ट करता. पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन पोगो पर्सन्स ऑफ गोवन ओरिजीन कोणा फायदो जे भायर रावल्यात सेटल जाल्यात. तूं गोंयान आहा मुगो तांकां भायर राविल्ल्या मनशांक चड फायदो दिल्लो दिवप कोणीय म्हणटात भायर रावले तांकां मेळटले तांकां वोटींग रायट मेळटलो तांचो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट जावं. तुका कित्याक तुजे कोण भायर आसात. डिबेटा खातीर विचारता. एक्चुली हो क्वेश्चनूच रॉंग आहा. रेवोल्युशनरी गोवन्सान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणल्यार जो गोंयान आसा तेकाय बीन भायर आसा ते आतां तुमी तितून रेवोल्युशनरी गोवन्सान डिफायन केला हू इज गोंयकार. आतां सगळे गोंय जो अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पोगो बील तितून गोंयकार म्हणून डिफायन केल्लो आसा जो आजून पर्यंत खंयचेच पॉलिटिकल पार्टीन करूना. जो 20 डिसेंबर 1961 पयलीं जो जेचे ग्रँड पेरंट्स नाल्यार पेरंट्स आसतले तेच गोंयकार म्हणून एक्चुली आनी तें म्हाका पडटा. कित्याक तें आसपाकूच जाय नाल्यार 25 वर्सां येतले 25 ना तूं म्हणटा तें बरोबर हांवूय ताका सामकें तूं मान्य करता. पूण हें जें पळय गोंयकार ठरयलें
की ज्यांच्यो तिसरी पिढी गोंयांत आज रावता तो खरो गोंयकार. 1961 जो जल्मा आयला आनी ताचे पयलींच्यान ताचे जर पेरंट आसा तो गोंयकार. हो म्हाका मुद्दो पटलो. पूण एक सांग म्हाका, आमचे कितलेशे लोक भायर गेल्यात. एक गोंयान वर्कफोर्स खंय आहा, गोंयान भाजी मार्केट आज गोंयकार चलयनात. ते भायल्यान आयले आनी भायल्यान आसा म्हणून आमकां बरी भाजी मेळटा. आज फ्रूट मार्केट टोटली टेकन ओवर बाय आवटसायडर्स. पूण ते आवटसायडर्स चलयता म्हणून आमकां बरी फळां मेळटात. आमी हेजे पासून हांवें ऑलरेडी सांगलो आहा की अजून सिस्टमान आमकां रायट डायरेक्शन दाखयलें ना. केतकोन गेल्यार आमकां कशें करून बिझनस सेटअप करपा जाय, खंयचो बिझनस सेटअप करपा एज पर द एज्युकेशन. आयज हें तें जालो ना. आतां कितें जालां की आमगे आमदार आहाय ते आपणा फुडें यो आपण तुका जॉब दिता. कितलो फेल पासून जालो जाल्यार आयज तेका लागून खंय तरी भुरगीं हार्ड उरल्याय. अशें न्ही की गोंयकाराक तें करपाचें ना, गोंयकाराक तें करपाचें आसा. पूण जर गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज फाल्यां जर तांकां बऱ्या भशेन मेळ्ळे, जे एग्रीकल्चराक आतां आमकां एग्रीकल्चर सबसिडी म्हणटा, एग्रीकल्चर सबसिडी लोन जर ते टायम टू टायम जर फार्मर्साक कोण करता ताका मेळत जाल्यार फाल्यां ते आमी भायल्या लोकां कडल्यान घेवपाक हय तेंच. सर ह्यो स्किम्स आसा आमच्या थंय. एक्चुली पडींग शेतां आसा ती आतां सुरू करता. पूण कितें आसा, मातसो वेळ लागता. तो वेळ आमकां घालपाक नाका, आमकां थंय टायम दिवपाक नाका. शेतां जर सुरू केलीं, आमच्या थंय 55 शेतकार आसा, भितरले फक्त 5 जाण हे सुरू करपाक सोदता. जर 5 जाण केले, आतां हाताची 5 बोटां आसा, एक बोट जर कितें करपाक सोदता जाल्यार बाकीच्या 4 बोटांनी सपोर्ट करूंक जाय, नाल्यार तें कांय जायना, ही मूड जायना. आनी आतां म्हणलें पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन. अरे आमी हे डिस्क्रिमिनेशन कित्याक करता? आमी एज अ इंडियन पळोवपा जाय. आमी नॅशनलिजम आनी नॅशनल युनिटी इंटिग्रेशनाचेर लक्ष दवरपा जाय. पूण हांव तूं म्हणटा तें बरोबर आसा. पूण गोंयान भितर गोंय म्हळ्यार कितें, गोंयकारपणाचो एक भाग न्ही. गोंयान जर नॅशनल जर सगळे भायले लोक हांगा आयले, तांकां जर कोणाक कोंकणी कळना, तांकां कोंकणीचें पडून वचना, गोंयची अस्मिताय, मागीर आनी कितें उरलें. अशें जर आशिल्लें न्हू नॅशनलिजमूच म्हणल्यार, जाल्यार गोवा एसंब्ली स्पेशल गोवाच खातीर एसंब्लीच आसची नाशिल्ली. तो गोवा एसंब्ली कित्याक आसा? गोंयकारां खातीर, गोंयान जे आसात तेंचे खातीरूच ते कायदे, ते कितें तेंचे इश्यूज हे ते सॉल्व जावपाक. इफ तुमी म्हणटात आतां एक बऱ्या तरेन आमची चर्चा एका बऱ्या वळणाचेर पायिल्ली आसा. ही चर्चा आतां अशी म्हणटा की गोंयकार म्हळ्यार कितें, आनी तातूंतल्यान हो मुद्दो आतां आयला की गोंयकारपण आमची एसेंब्ली नाल्यार जावचीच नाशिल्लें अशें आमचे तरूण भुरगे म्हणटात. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आनीक इल्ली चर्चा जावपाची गरज आसा. पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी घेतात एक ल्हानसो विसव. पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक TVचे वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आसात फोंड्या आनी फोंडेच्या तडफदार अशा तरुणां बरोबर, तरणाट्यां बरोबर आमी चर्चा करतात आनी ते सामकी हिरिरीन चर्चेन भाग घेतना आमी पळयतात. आतां एक मुद्दो आयलो तो असो की एकल्यान म्हणलें RG रेवोल्युशनरी गोवन तांचो पोगो बील ताका आवडटा खंय. ताका प्रश्न केलो भायल्यांच्या खातीर पोगो बील आहा. ताणें सांगलें ना. ताणें सांगलें की ना, गोंयकारपणूय ते ठरयतले आनी गोंयकार कोण हें ताणें निश्चित केलां. दुसऱ्यान सांगलें की ना, नॅशनलिस्ट, आमी नॅशनलिस्ट जावपाची गरज आसा. नॅशनलिस्ट म्हळ्यार गोंयान खंयच्याय मनशाक, भारतीय मनशाक हांगा येवपाचो, सेटल जावपाचो, बिझनेस करपाचो अधिकार आसा. मागीर प्रश्न आयलो तो असो, मागीर आमी गोंयकार कित्याक म्हणप, मागीर आमी कोंकणी कित्याक म्हणप, आमची अस्मिताय कित्याक म्हणप. तर हय सर, तूं जर नॅशनलिस्टाचें उलयता जाल्यार आमी हिंदी उलया, हें करया. पूण गोंयची एक स्पेशालिटी आहा, गोंयची कल्चर आहा, गोंयची आमची अस्मिताय म्हणून कितें आसा ती जर राखून उरपाक जाय न्हू जाल्यार गोंयकाराक हे आपले हक्क दिवचे पडटले. आनी ते हक्क फक्त हो पॉलिटिकल जो सिस्टम आसा पळय तोच दिवपाक शकता. आनी सिस्टम तो दितलो जाल्यार रेवोल्युशनरी गोवन्स ही पार्टी इलेक्ट जावन येवपाकूच जाय. तूं एक सांग म्हाका, रेवोल्युशनरी गोवन, तुमी सगळे रेवोल्युशनरी गोवन्साक वोट दितले? व्हेरी गुड. म्हाका तूं दितलो मत. म्हाका एक सांग, रेवोल्युशनरी गोवन्स ह्या पार्टीन भितर जिखून येवपा सारकी तत्वां कितें आसात? कित्याक आयज पासून खंयची पार्टी गोंयकारां पासत केन्ना उलयना. आनी जे गोंयकारां जे इतले पार्टी आतां आजून पासून गोंयकार खंय तरी सफर जायत आहा आनी खंय तरी आजून तांकां उदो पासून आजून दड पावना, जावं एज्युकेशन पॉलिसी आजून ते भुरग्यांक गायड केलो ना, जावं अशे भरपूर इश्यूज आहाय जे आजून गोंयकारां आजून सिस्टमान दाखोवन दिलो ना.
सो रेव्होल्युशनरी गो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एज्युटेशन केलें ती कशी केल्यात पण भायलो दिसलो कितें विकता ताका काडटा ताजेर काडून हेल्लो केला. सो आतां म्हाका सांग गेलो क्लॅरिफाय करपाक सोदतां, जो भायलो दिसलो ताका आमी काडून असो असो वडयनात, ते भायलो इल्लिगल आसा म्हणून ताका वडयतात. आतां एग्जाम्पल दिता हांव, एक एग्जाम्पल दिता. हांव एक बिझनेस घालपाक सोदतां, हांव एक यंग भुरगो आसा, एक फॉर एग्जाम्पल खुर्च्यांचो बिझनेस घालपाक सोदतां हांव, कळ्ळें. हांव टॅक्स भरतां, त्या शॉपाचो रेंट भरतां, सगळें करता आनी ते बीन हाय क्वॉलिटी स्टफ म्हणटकीर तो रेटूय तेजी बरी हाय आसतली. ओके, सो दुसरे सायडीन कितें जाता, एक भायलो मनीस येता, इल्लिगली येता, लक्षांत दवरपाची गजाल, इल्लिगली येतलो, थंय खुर्ची घेवन बसतलो, ते चालू आसता, रस्त्याच्या सायडीन येवन खुर्ची घेवन बसता. आतां तेन्ना कितें, हांवें जो बिझनेस घातलेलो आहा तेजेर अन्याय जाता. ही गजाल सामकी खरी, पूण हें काम म्युन्सिपाल्टीचें न्ही, हें पंचायतीचें. करपाक जाय, हे पंचायतीन करपाक जाय, हे लोकांनी तांकां मारून धांवडावन उपयोग ना. सो मिन्स ते धांवडयता ते अशें धांवडोवपाक जायना की ते सुद्दां आपल्या हय ते पुलिसांक फोन करून हें करून तशें जावपाक जाय. इवन हय तेच ऑलरेडी मिडियाचे तूं चोवपाक शकता, हय तेच हय तेच हय पूण सिस्टम काय एक्शन जे तुमी जे अशें आरजीचे करता न्ही, सो ते बरोबर दिसना. मीन्स ते भुरगे करता ते, सो तांकां बऱ्या भशेन ट्रीट करून. तूं आरजीक मत दितलो सर ना कित्याक दिवचो ना? सर मीन्स म्हाका तेंचे ते पटना. मीन्स आतां ताणें जशें म्हणलें, जशें नॅशनल सगळे आमचे आमी भारतीय लोक, सो आमकां सगळ्यांक खंय वचून सेटल जावपाक. आतां जर फाल्यां आमी मुंबय वचत, फाल्यां जर आमी थंय हें करत, ते आमकां लोक धांवडून घालतलेच न्ही. सो आपूण कसो रावप, आपूण हें करप. सदांच न्ही खुबशे अशे खुबशे अशे पॉलिटिकल पार्टीज गोंयान आनी गोंया भायर जिखून आयल्यात आनी गोंया भायर काम करतात. मुंबय अशे कांय पक्ष आहात, ते कितें करतात, भायल्या लोकांचेर भायल दिसले की तांकां मारपा येतात, पूण तांचे कडल्यान हळूच पयशे घेतात. जेन्ना क्रिमिनल किंवा अशे तरेचे हल्ले, बेकायदेशीर हल्ले जातात, तातूंतल्यान ती पार्टी पेल्यानूच उरता. बाकीचे पळय जे एंटी सोशल एलिमेंट्स आहात ते तांचे कडल्यान वचून पयशे घेतात, तांकां संरक्षण दितात, अशे तरेचे एक वायट सर्कल सुरू जाता. म्हणून दादागिरी करून, मस्ती करून, हिंसा करून प्रश्न सुटनात. प्रश्न आसता असो, तुमी विधानसभा आमदार पळय जिखून दितात, तो विधानसभेन वचपाक जाय. विधानसभेन ताणें हे प्रश्न मांडपाक जाय. विधानसभेन ताणें हे कायदे करपाक जाय की बाबा रस्त्यार बसून कोण विकचो ना. आतां कितलींशीं फेस्तां येतात, व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आयल्यो, एक व्हडलें हें घालें, टॅक्स दिनात, आनीक एक व्हडली जात्रा काडटात, थंय काडटात सवाय भितर, मागीर बाजारान दुकान घालून टॅक्स भरपी मनीस त्रासान पडटा. सो पूण हे मारामारी करून सुटना न्ही. तुमचो प्रेशर आसपा जाय विधानसभेचेर. विधानसभेन बरे लोक जिखून येवपा जाय. आनी पूण एक सांग म्हाका, आरजी ऑन इट्स ओन जिखून येवंक शकता? तूं सांग म्हाका, खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा जी जिखून येवपा सारकी आहा? कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार अरावंड 30 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात. हांव कित्याक सांगता, आयज गोंयकार एक जाल्लो आसा. आयज गोंयकारांक जंय जिखून येवपा आनी मागीर हांव विधानसभा रिजल्ट जालो तुका मेळटलो येवन. फर्स्ट आमी मिडिया आमी भोंवतात, आमी ज्या पद्दतीन इतले पक्ष निर्माण जाल्यात, इतले कॅन्डिडेट निर्माण जाल्यात, कोण जिखून येवपाची शक्यता आसा, कोण कोणाची मतां खातलो, खंयचे पार्टेक कोण स्पॉन्सर करता भितरल्यान, हें सुद्दां एक अंदाज आसता न्ही. आज ह्या इलेक्शनाक अशे कांय पार्टी आयल्या ज्यो लोकांची फक्त मतां फोडपाक सोदतात आनी कोणा तरी फायदो करून दिवपाक सोदतात. तें जावचें न्हय. म्हाका तूं सांग, आरजी खंयच्या मतदारसंघान जिखून येवंक शकता? पूण हांव पळय, हांवें एक्चुली एनालिटीक करना तेजेर, पूण म्हाका इतले खात्री आसा की गोंयकारांक आयज जाणीव जाता आनी जातली बीन. आनी जितले पर्यंत आरजी जी रियलिटी आसा, आरजी फक्त एकूच काम करता, रियलिटी जी आसा पळय ती दाखोवन दिता लोकांक. ती जर लोकांक पटली, लोक शुअर वोट करतले आरजीक आनी अफोर्ड करतलेच. आमी एक 2-3 कडेन जंय ही चर्चा घेवन गेल्यात, थंय आरजी किंवा मनोज परबांचें नांव निश्चित आयलां. आनीक लोकांक, तरुणां मदीं ताचे बद्दल एक उत्सुकता, एक कुतूहल अशें आसा की अरे हो असो काम करता. आनी तरुणां भितर ताचे बद्दल एक जिज्ञासा आसा. आनी ह्या राजकीय पक्षान, म्हणजे म्हाका दिसता एक 3 वर्सां भितर एक असो गोंयचो पक्ष हो निर्माण जाला जाणें लोकां मदीं अशे तरेची जागृताय निर्माण केल्या. तूं आरजी म्हणटा आयकलां? हय सर. हय. आरजीचे फूल फॉर्म सांग. रेव्होल्युशनरी गोवन्स.
आनी एक रेव्होल्युशनरी गोवन खंयच्या तरी एक पक्षाच्या आजे पयलीं एक पक्षा बरोबर युती करपाक सोदतालो तूं जाणा तें ना, एक सर. स्थळावो पक्ष ते तांकां इलेक्शनाचे सिंबल मेळचे पयलीं तांकां एका पक्षा बरोबर ते वचन दिसतालें ते खंयचे ते जाणात ना न्ही ते सोड हांव ताका फक्त आपाच कशें आसा कोण कॅन्डिडेट आसात पार्टी कितें तिजो बॅकग्रावंड कितें हेंय समजून घेवप म्हत्वाचें आसता हांव तशें कांय सांगपाक शकना पूण हांव इंडिविज्युअल पळोवन वोट दितलो आसात तांकां जे मतदारसंघान बारीक बारीक गजालींचेर लक्ष दवरतात बारीक बारीक गजाली म्हणजे आमचे मार्केट आमचे रस्ते आमचे उदक आमची लायट आमकां अशें आमकां ह्यो बेजीक नेसेसिटी सुद्दां सारके मेळनात. कितले वर्स जालीं आतां गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जावन गेलीं आमचे प्रश्न विधानसभेन येतात आसतले पूण ते सुटावे जावपाचे नजरेन फावसो वावर जायना. पूण म्हाका हांव इतलें म्हणटा आमी आतां उलयले पळय खंयचे पार्टी बऱ्यो तुवें आरजी सांगलें आनी कोणें वेगळीं नांवां घेतलीं पूण म्हाका एक विचारपाचें आसा मतदान करतकीर तुमचो रोल सोंपता मागीर मतदान सोंपना जाल्यार तुमी कितें करपाक जाय कारण पळय फाटल्या वेळार लोकांनी काँग्रेसीक वोट दिली काँग्रेसींतले 12 जाण फुटले दुसरे पार्टीन गेले कांय अर्थ उरूं ना. ह्याय वेळ जावचें नाशें न्ही ह्या वेळ जर होचपोच किंवा ह्या वेळ जर खिचडी सरकार जर तयार जालें जाल्यार वतले ते हांगच्यान 10 जाण वतले थंयच्यान 20 जाण वतले कोण एकलो आसल्यार अपक्ष हांगा सपोर्ट करतलो आनी वेगळेंच कितें तरी तुमच्या मनांतलें उतरचेंच ना. तुमच्या मनान जें पळय कितें आसा कित्याक किंवा तुमकां एक उतर दिवपी मनीस थंय वतकीर वेगळेंच करपाक लागतलो. सो अशे वेळार तुमचो जर मतदान करून जर तुमचें जर काम जर सोंपना जाल्यार मतदान करतकीर मागीर नागरीक म्हणून जागरूक नागरीक म्हणून तुमकां कितें कितें करपाचें आसता. काँग्रेसीन जशें सोपोतो घेतला न्ही ते हें घेवन जायना तशें घेवन जायना. सो ताका एक कायदो आसा आनी तो गोंयान लागचो अशें म्हाका दिसता. तो कायदो जर लागत न्ही जाल्यार फाल्यां हें फुट्टा. सर तो म्हाका एग्जॅक्ट नांव खबर ना. त्या कायद्याचें नांव एंटी डिफेक्शन लॉ. तो कायदो आसा तो कायदो करपाक जायना पूण शेवटी ह्या कायद्याची शेणी सभापतीच्या हातान आसता विधानसभेचो अध्यक्ष आनी तो आसता राजकीय पक्षाचो मनीस. सो ताजे कडल्यान तो अधिकार काडून घेवचो आनी तो परत न्यायालयाक दिवचो आनी फास्ट न्यायालयां बसची गोंया सारके जाग्यार अशे तरेचो एक विचार आतां मुखार येता. तुका ताजो तो विचार मान्य आसा पूण आसूं हांव न्यायालयाचे भायर म्हणटा एक पब्लीक प्रेशर म्हणून आसता. तो पब्लीक प्रेशर म्हळ्यार कितें फाल्यां तुका आमदार जिखून दिलो तुवें आरजीक जिखून दिलो आरजी जाय तें केलें तुका चलतलें एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. ग्रामसभा आसता ग्रामसभेन आमची ते कितें करता आमी लोकांनी सगळ्यांनी जे लोकांनी फॉर एग्जांपल तुमी म्हणलें आरजीन जर कितें तें अशें केलें लोक ऑब्वियसली आमी आजून पर्यंत ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात तांकां लोक सहन करतात नाका जाल्ली करतात ते अशी उडी मारतात तशी उडी मारतात आसूं तेणी केलें म्हणटा ते तेजी कांय आपल्याक कांय फरक पडना म्हणटा पूण एक्चुअली तो फरक पडटा लोकांक कित्याक तेणी वोट केल्लो आसतात ते आवाज उठयना उगी रावतात तेजे फाटल्यान नाचतात तशें तेंच चालू आहा. सो आमी आवाज उठयतलेच तशें केलें जाल्यार सुद्दां प्रोटेस्ट ना आमी म्हणल्यार ते तांचे बेळद बी म्हणटात म्हणजे अब्रुणुकसाणी घालतात तांचे कडेन पयसो आसता ते पावर वापरतात तांचे कडेन गुंडा फोर्स आसता पयसो आनी गुंडा फोर्स वा मेन जाला अशे वेळार तुजे सारके मनीस कांय करूं शकना. हांव अशें म्हणटा वा वोटर तुजे सारके समविचारी वोटरांची एकटे एक युनिटी वोटर्सांनी ते आतां ज्या मनशाक निवडून हाडला त्या मनशाचे अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करपाचो आवाज उठोवपाचो ते हय मेन बेजिकली हय आरजीच म्हाजें अशें म्हणणें आसा ताकाच लागून हांव म्हणटा पार्टीचे आमी फक्त पयलीं तत्वां पळोवन आमी वोट्स करताले पळय तशें आमी करपाक जायना. आमचे ते मनशाचे पूर्ण विश्वास आसपाक जाय हो मनीस आमचे आयकतलो म्हणून. ताकाच लागून हांव म्हणटा मनीस पळोवन वोट करपाक जाय म्हणून. तो आयकतलो बरें आहा पूण ताका सत्ताधारी पक्ष तो जर एकलो आसत आनी तो एकलो जिखून आयज तुवें मत दिलो ताका वेगवेगळे आमिशां दाखयतात. ती आमिशां तूं जाणा फाटल्या वेळा आमदाराचो रेट कितलो आशिल्लो तो 2017 आमदाराचो रेट आशिल्लो 5 कोटी तो आज जाला 15 कोटी. 15 कोटी दाखयतकीर कोणालेच दोळे वर्श जातात. तशें जाल्यार म्हाका दिसता इलेक्शनांनी दवरपूच ना सिस्टम हो जर इतली जर फक्त सर एकूच सांगता इतली जर आमी फक्त पयशे 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 जाले करता जाल्यार हो सुद्दां प्रोग्राम आमी उलयतात पळय ते वेस्ट. तुमी सुद्दां जर तुमचो टायम काडून आमचे फुड्यान येयले हांगा फोंड्या येयले सुद्दां हें उलोवप सुद्दां वेस्ट कित्याक फाल्यां सकाळ आमचे व्हॅल्यूच उरपाना उलोवन सुद्दां. हांव तुका तशेंच म्हणटा पळय एकच अशें लोकशायेन भितर अशीच एक संस्था आहा ती मिडिया. आमी जाणा न्ही इतले लोक फुट्टात आमी बरयतात तांचे विरुद्ध आमी मोहीम चलयतात तरी ते फुट्टात आनी ते कॅर करनात.
त्या वयल्यान वर्तमानपत्राचेर हल्ले करतात, वर्तमानपत्राचे मुस्कड्डा बी करतात, वेगवेगळे कायदे करून वर्तमानपत्राचे पळय जे पत्रकारांक तांकां त्रास दितात. पूण तरी आसतना पत्रकार उबे रावतात आनी तांचे विरुद्ध लडटात. कळ्ळें तुका? अशें हांव म्हणटा, हीच तरेची पळय जी कितें जिद्द आनी ही जी पळय कितें संघर्श करपाची पळय प्रवृत्ती आहा ती मतदारां मदीं केन्ना येतली? तूं म्हणटा तें जालें, मागीर तें कित्याक घेवप? फाटल्या वेळार जेन्ना 12 जाण पळय फुटून गेले ताजे नंतर होच विचार आयिल्लो, आतां आनी मतदान कित्याक येतात? चला तुमी तांकां विकते घेयात आनी जाय तें करात. आनी मतदानाचेर कोट्यांनी रुपये खर्च येता न्ही निवडणुकीचेर, पूण अशें करून उपकारचें ना. म्हणून हांव मुद्दो घाल्लो, तुमी वेंचणुकेच्या उपरांत तुमी जागृत नागरीक मतदार म्हणून कितें करतले? सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार आमी राजकारणी जे सिलेक्ट करतात पळय, म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो मनीस, ज्या मनशा कडेन पयसो आसा, जो मनीस पयसो वतयता ताका आमी स्ट्रॉंग लिडर म्हणटात. तो स्ट्रॉंग लिडर आसना एक्चुली. तो विकपाकूय येयल्लो आसता, तो लँड डिलर आसतलो नाजाल्यार कसलो तरी मोठो बिझनेस आसतलो, तो बिझनेसूच करतलो न्हू, ऑब्वियस तें. तो मनीस बिझनेसूच करतलो राजकारणान येवन. आमी कॉमन मनीस सिलेक्ट करपाक जाय, जे तेज्या खातीर हांव आरजीक सपोर्ट करता. कित्याक खबर आहा? मेन म्हणल्यार तेणी आरजीन चडशे पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नाशिल्ले मनीस दवरल्या, कॉमन मनीस दवरल्या. जे आम आदमी पार्टी म्हणटात ते स्क्रॅप काडून घेतात. आम आदमी म्हणटात ते, पूण तितून आम आदमी ना. आमचे थंय महादेव नायक आसा जो आम आदमी न्हू, कोणाकूय विचारात. सो आरजीन अशें कॉमन मॅन दवरलेले आसा आनी कॉमन मॅनाकूच खातीर हो ट्रस्ट फॅक्टर जो आहा पळय तो उरतलो अशें म्हाका दिसता. तो बरो आसा. तूं राजकीय पक्षां, म्हजो प्रश्न तुमचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान एक उतर जाय. वोट दिवन तूं ओगी बसतलो काय कितें? फकत एक वोट दिलें आनी मागीर तूं घरा ओगी रावतलो? तेच आमी पयलीं केल्लें आसा. जेन्ना काँग्रेसाक वोट केलो 2017 जेन्ना काँग्रेसाक वोट केलो 17 दिले तांकां. 12 दिले, 12 वा 17 कितें दिल्ले, सॉरी 17 दिल्ले, आय गॉट इट. दिले 12 जाण सोडून गेले. तेन्ना गोंयकार खंय गेल्लो? आतां जो उबो रावला फुडें, आतां इतले आमकां गोमला की आतां उबो रावन कांय फायदो ना. आतां उगरी उलोवंक जाय. हय, तूं सांग बाय, वोट दिवन तुजी जबाबदारी सोंपली अशें तूं मानतलें काय तूं उबें रावतलें आवाज उठोवपाक? म्हाका फोन करतलें आनी तुज्या नांवान तूं एक लेटर बरयतलें की म्हज्या आमदारान क्रॉस केलां, आपण ताका त्या खातीर वोट करूं नाशिल्लें, हांव ताचो निशेध करता, अशें तूं कापास्ताद दाखयतलें? ना, खरें म्हटल्यार आतां आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. कित्याक तो दारान 5 वर्सां नंतर तो येता आनी सांगता आपणाक वोट दी म्हणून. पूण वोट दिलें म्हणून जायना, तेणें तेजें काम करपाक जाय लोकां खातीर. पूण तूं करना जाल्यार तूं कितें करतलें? करना जाल्यार ओगी रावतलें? ना. तूं कितें करतलो? मतदान करून तूं ओगी रावतलो काय तूं कितें तरी संघर्श करपाची पवित्र घेतलो? पार्टी चेंज करतलो? 5 वर्सां गेली, तूं कितें करतलो? सर हांव तरी म्हाजे तरेन प्रयत्न करतलो. जर हांवें निवडून हाडलो तो उमेदवार येवना, पूण जर दुसरो आयलो ताका खंय तरी म्हाजे प्रश्न हांव थंय पावयतलो. आनी ते जर म्हाज्या थ्रू पावपाना, जर तेजे सपोर्टर आसा तेज्या थ्रू पावोवपाचो प्रयत्न करतलो. न्ही, हांव तशें म्हणना. हांव म्हणटा तुमचे कडेन अशें, तुमी वोट दिवन ओगी बसतले काय तुमी प्रोएक्टीव मतदार जावचे ना? हांव पळयतलो तुमचे सगळ्याचे नंबर आनी तुमचे सगळ्याचे एड्रेस हांवें घेतल्यात. हांव पळयतलो तुमी खंय खंय मत दितकीर तुमी कितली भुमिका घेतात. कारण लक्षांत धर, आमची डेमोक्रेसी जर वाचयतले आनी ताजे परस म्हत्वाचें आमचें गोंय वाचयतले जाल्यार ही येता ती वेंचणूक आहा ती खूब क्रुशियल आहा, खूब इम्पॉर्टंट आसा. ताका लागून तुमची मतां इम्पॉर्टंट आसात. तुमकां युथाक फ्युचर आसा. तो फ्युचर जर तुमचे योग्य हातान जर पावलो जाल्यार गोंयान तुमी उरतले, ना जाल्यार गोंयान जॉब ना म्हणटले, हांगा त्रास जाता म्हणटले आनी तुमी पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेवन पोर्तुगाला वतले. तांचे जे पयशे बी दिता कितें वाडटा बिडटा ताका मात सुद्दां बळी पडचे न्ही. कारण आमी जर तांचे कडल्यान 10,000 घेतले, आमी काय त्या 10,000चेर जगूं शकना. सो हें सगळ्या युथांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा आनी तांचे कडल्यान 1 रुपया न घेता आमी आपलो अधिकार दाखोवचो. तुम्ही सगळे आमचे कार्यावळीन आयले, हांव तुमचे व्यक्तिशा उपकार मानता. एक म्हत्वाचो विचार आमी सगळ्यांनी मांडला. आमी सगळे म्हणटात पयशे घेवपानात, पूण खूब जाण पयशे घेतात. आमी सगळे म्हणटात की आमकां जॉब नाका, पूण सगळे गव्हर्मेंट जेन्ना जॉब येता तेन्ना लोकांक एक लालूच निर्माण जाता. घरांतले प्रेशर आसता, समाजाचें प्रेशर आसता. हें सगळें प्रेशर आसलें तरी एक म्हत्वाचो मुद्दो हे वेंचणुकेन निर्माण केला आनी तो आसा गोंय सांबाळपाचो. हांव खूबदां सांगता की गोंय सांबाळपाची एक म्हत्वाची घडणूक
म्हणून ह्या वेंचणुके कडेन पळयात. कारण फुडल्या 5 वर्सांत जी पळय वेगळीवेगळी ल्हारां गोंयांत येवपाची आसात ती ल्हारां गोंय दवरतलें काय गोंय काबार करून उडयतलें. आनी तातूंत म्हत्वाचें म्हळ्यार गोंयचे आत्मो गोंयकारपण तातूंत भितर कितलें अस्तित्वांत उरतलें हो एक प्रश्न खूब म्हत्वाचो तो ह्या वेंचणुकेन आयिल्लो आसा. आनी म्हणूनच हांव परत परत तांकां गोंयकारपणाचो विशय काडटलो. तुमी बी विचार करपाची गरज आसा. तरूण भुरगे इतले मुखार वचून म्हणटात की आमी मतदान करून आमचें काम सोंपना जाल्यार हाजे फुडें वचून एक आक्रमक मतदार जावपाची गरज तांकां स्वता आतां जाणवंक लागल्या. तुमकां ती जाणवता काय कितें हो खूब म्हत्वाचो. आनी हे तरूण गोंयच्या राजकारणाक एक नवी दिशा दाखोवंक सोदतात आनी ते नजरेनूय सगळ्यांनी तांचे विचार समजून घेवन मतदानाक वता आसतना खुबशे सादुरतायेन आनी गोंयचो फुडाराचो विचार करून मतदान करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. गोमंतक TV अशे तरेचे कार्यावळी तुमचे मुखार घेत येतली आनी तुमी ती पळोवच्यो अशें तुमचे कडेन मागता. पळयत रावात गोमंतक TV.